विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा अमरनाथ गोवेकर आज आमच्या मदी हा आमचे साळगाव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नाईकजी, तसेच आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, माझे पंचायत वांगडी संतोष बांदोडकर, अश्विनी चोडणकर, बायोडायव्हर्सिटीचे चेअरमॅन सयाजीराव राणे, तसेच जमलेले आमचे सगळे ग्रामस्थ हांगा. हो एक आमकां हांगा एक आमचो एक लोकांचो हांगा एक रिक्वेस्ट आसलो की ही क्रीक आहा ती आमी डिसिल्ट करपाक, आणि आमच्या आमदारान बरो इनिशिएटीव घेवन हो डिसिल्ट अराउंड 5 लाखाच्या वयर एक कितें तरी एस्टिमेट आमी केल्लो आहा हो थ्रू WRD, आणि हो हे काम हे बेग्यानच्या बेग्यान सुरू जातलें. तेका लागून आमदाराचें देव बरें करूं म्हणटा की हो एक लोकांचो लॉंग पेंडिंग डिमांड आसलो. हांगा गणपती विसर्जनूय जाता आणि जे उदीक जे सकयल वयता, जे लो टायड आणि हाय टायड आसता तेन्ना उदीक फ्लो सारको जावपाक कितकीच वर्सां जाली की हांगा डिसिल्ट जावंक ना. फाटल्या दिसांनी पोयचें काम केलें पळय तेन्नाय थोडोसो मातयेचो काळ हांगा उरलेलो आहा. तेका लागून लोक सांगी आमदाराक परत परत सांगीत आसले की बेगानचे बेगीन मातशें डिसिल्ट कर, कित्याक उदकाची हे आहा पळय तो कट आहा ते उदीक जेन्ना हाय टायड लो टायड आसता तेन्ना जायना म्हणून बरे भाशेन, आणि ते सायडीचें उदीक तशेंच भरोन उरतालें. तेका लागून म्हाका दिसता हे गाळो काडलो, माती काडटकूच तेवटेन जे कितें आहा ते फ्लोआ बरोबर प्रमाणे सकयल वयतलें. बरें काम आमदारान हातीन घेतलेलें. अशीच खुबशीं कामां आमच्या वाठारांत चालूच आहा. श्रीकृष्णाच्या देवाच्या आमी देवळाच्या समोर आहा. अशीच बरी कामां तेज्या हातीन जावची. कृष्णाचो आशिर्वाद, श्रीकृष्णाचो आशिर्वाद सदांच आमच्या सगळ्यांचेर आसचो, आणि बरी मतदारसंघाची आमच्या पियण गांवची उदरगत जावची अशें मागता देवाक. श्रीकृष्ण टेम्पल हांगासर आसात, आणि ह्या शेतकारांचो तसोच हांगासरल्या ग्रामस्थांचो एक रिक्वेस्ट आसलो आमच्या आमदारा कडेन की हे जे हांगासर सगळो गाळ हांगासर उरलेलो आसा त्या खातीर ते हाय टायड लो टायड जाता खूब त्रास जाता. शेतांनी उदीक भरून उरता, उदीक वचनासलें. सो आमच्या आमदारान ती इनिशिएटीव घेवन आयज ह्या कामाचो शुभारंभ हांगासर केल्लो आसा. आमदार आमचो डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर संतोष, तशेंच आमचे अश्विनी चोडणकर, बाकी सगळे ग्रामस्थ ह्या इनॉग्रेशन हांगासर उपस्थित आसात. अशी खुबशीं कामां आतांच नेरूल आमी एक रिटर्निंग वॉलाचेर थंयसर फावंडेशन घालून येयल्लें आसा. आयज आतां मानशेर हांगासर हे ड्रेजिंग हेजें काम रोखडेंच सुरू जातलें. रोखडेंच फुडें सांगोळडा आसा, आमचे गिरी आसा. अशीं खुबशीं कामां आयच्या दिसा जातलीं. आमदार जे आपणा कडेन घडटा, जी तेजे कडेन रिक्वेस्ट येता तो रिक्वेस्ट घेवन कोणाक ना म्हणनासतना ही सगळीं कामां तेणें हातीन घेतलेलीं आसा. आनी तुमकां पळोवंक मेळटा डेली सदांचे सदांच कितें ना कितें इनॉग्रेशन, कितें ना फावंडेशन स्टोन तेच्या हातीन जायत आसा. आनी ह्या सालिगांव मतदारसंघाचो उद्धार हो जायत आसा, डेव्हलपमेंट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायत आसा. आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करता. पिलेन पंचायत जावं जिल्हा पंचायत म्हणून आमचो आमदार म्हणून अशे बाकीचे सगळे ग्रामस्थ यांचं सगळ्यांचो सपोर्टान आमी ह्या आमच्या सालिगांव मतदारसंघाचो जी उदरगत करपाक जाय आमी करीत आसा. आणि हेच्या फुडें सुद्धा जी कामां उरल्या ती सुद्धा आमदार आपल्या तरेन करीत रावतलो. देवा कडेन असोच ताका आशिर्वाद मागोया. अशेंच जी तेच्या हातीन कामां घडटा ती घडत रावनी अशें सांगूया. म्हणजे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. कृष्णा महाराजाक नमन करून आयचे आमी मानशेर म्हणटा हांगा पिलेन वाठारांत हे ड्रेजिंगाचें काम आमी डिसिल्ट आनी ड्रेजिंग हे काम सुरवात करता आसतना आमच्या मदीं हाजीर आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप बांदोडकर, पिलेन पंचायतचे डेप्युटी सरपंच अजय गोवेकर, पंचायत मेंबर संतोष बांदोडकर, अश्विनी चोडणकर, आमचे सगळे सिनियर आणि सगळे आमचे ग्रामस्थ आणि सगळे म्हणजे भावान आनी भयणीनो, एक लॉंग पेंडिंग एक डिमांड आशिल्लो हांगा, म्हणजे गणपती विसर्जन आसतनाय आशिल्लो. आणि अजय भाईन सांगला तशें की फुडलो जो आमचो हें आसा मानस आसा थंय भरती आनी सुकती येना. म्हणजे भरतेर उदक जें भितर वचपाक जाय आनी सुकतेर जें उदक खाली जावपाक जाय जायना आशिल्लें. सो ह्या हितून ही मानस आसा हांगा आमी ड्रेजिंग करपाची सामकी गरज, म्हणजे हे सामकें सिल्ट वाडलेलो आसा. सो तेका लागून आमी हो 5 लाखाचो एस्टिमेट WRDन केला. म्हणजे काम आयज फाल्यां सुरवात जावन हे बेगीतल्या बेगीन हेजे ड्रेजिंग जावन म्हणजे सांगता तशी जे एनवायरमेंट आणि जे बायोडायव्हर्सिटी आमची आसा हेची देखरेख करपाक लागून भरती सुकती जावपाची गरजेचे सामकें इम्पॉर्टंट. आणि ते काम आमी घेतलां आणि बेगीतल्या बेगीन हेजें आमी काम कंप्लीट करतले. हे करता आसतना आमचे WRD आमचे इंजिनियर्स जे आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो आमोणकर आसा, आमचो सुदेश परुलेकर आसा, तांचो आमकां कंटिन्युअसली साथ मेळटा. आनी तेका लागून ही कामां आमी सगळी WRDची फुडें व्हरूंक पावतात.
हांव ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तुमी म्हज्या फाटल्यान जर पळयलां जाल्यार आमचें कल्वट हें आसा एक कंप्लीट जालेलें आसा. फक्त आतां ताका क्युरिंगाक थोडो टायम आमकां दवरचें पडटा. आमचे गोंयच्या सायबाचें फेस्त 3 तारखेक, सो तेच्या पयलीं आमी 1 ते 2 तारखेक हें ओपन करतात, जे करून हेजो फायदो आमच्या लोकांक जावचो. कित्याक एक शॉर्टकट म्हणजे नाजाल्यार असो रावंड मारून वचचो पडटालो आनी लोकांक त्रासूय जाताले. इंटरनल रोड नॅरो असल्या कारणान ट्रॅफिक भितरल्यान डायवर्ट करचें पडटालें, सो हेका लागून त्रासूय जातालो. सो आमी हे गोंयच्या सायबाच्या पयलीं फेस्ताच्या पयलीं हे आमी कल्वट जे आसा हे ओपन करता. आनी अजय भाईन सांगला तशें, संदीप भाईन सांगला तशें, आमच्या पंचायत मेंबरांनी सगळ्यांनी सांगला तशें की आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करतात. आनी हें काम फुडें व्हरता आसतना म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं, जी आमी कामां घेतल्या, म्हणजे जी गरजेची कामां आसा ही आमी कामां घेतलेली आसा. आयज जवळ जवळ 5, फाल्यां जवळ जवळ 9 कामां आमी फावंडेशन स्टोन आनी इनॉग्रेशन करतले. आमी एक सांगला तशें व्हडलें फ्रायडेज एक व्हडलो प्रकल्पूय आमी 20 करोडाचो तोय आमी चालीक लायिल्लो आसा भुमिपूजन करून. आनी एक करून कलवटाचें काम जें आशिल्लें, कलवटाचें काम पावसाच्या हेका लागून मातशें फुडें गेलें, कित्याक फावंडेशन इम्पॉर्टंट. आनी इतलो पावस पडून इतली भरती आसताली, तांकां फावंडेशन घालूंक त्रास जाताले, पूण म्हाका दिसता बरें काम कॉन्ट्रॅक्टरान केल्लेलें आसा. आनी हे कलवट जें आसा हे कलवट आमकां 1 ते 2 तारखेक आमकां ओपन पळोवपाक मेळटलें, म्हणजे लोकांक यूज करपाक मेळटलें. म्हाका हेच्या बद्दल खुशी आसा. आनी फुडलीं सुद्दां जी कामां आसा ही कामां आमी बऱ्या तरेन फुडें व्हरतले. हांव आसूं, आमचो जिल्ला पंचायत मेंबर आसूं, जावं आमची पिलेन पंचायत आसूं, जी फुडें आसता कामां करपाक लागून. जिल्ला पंचायतीच्या मार्फत भरपूर कामां जालेलीं आसा, भरपूर म्हणजे भरपूर. आनी आमी जिल्ला पंचायत इलेक्शनूय आतां लागीं पावल्लें आसा. आमचो हो वाठार जो आसा हो लेडीज जाला रेस मागूस, सो हेका सुद्दां आमी तुमकां बऱ्यांतलो बरो कॅन्डिडेट आमी सगळे जाणां एकठांय जावन एक बरो कॅन्डिडेट तुमकां दिता, जे करून फाटलीं 2.5 वर्सान कामां जाल्या, तशीच फुडली सुद्दां जो 5 वर्साचो कार्यकाळ आसा हितून सुद्दां मॅक्झिमम कामां जी आसा ही आमच्या रेस मागूस वाठारांत आनी त्या सायडीचो भाग म्हणजे सुकूर पडटा तो आमच्या 2 पंचायती हेका आनी त्या सायडीचो भाग, हे दोनूय आमी सीट जिखून परते मॅक्झिमम कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून आमी करतले. आमी टीम वर्क म्हणून काम करता आनी म्हाका दिसता टीम वर्क म्हणून काम करता आसतना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा, हेजो आमकां ब्लेसिंग आसा, हेजोय सपोर्ट आसा. आमचे सगळे कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स, गव्हर्मेंट म्हणून आमकां जी कामां आमी व्हरता ही आमकां तांच्या ब्लेसिंगान आमी सगळीं फुडें व्हरूंक शकतले. सो हांवें सांगलां तशें टुगेदर एकठांय जावन आमी आमचें ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं, आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं, हे सगळे आमी एकठांय जावन करतले. तुमकां अनेकदां फुडली जी कामां उरल्या ही कंप्लीट करपाचें आमी आश्वासन दिता आनी म्हाजी 2 काबार करता. थँक्यू व्हेरी मच. आनीक गजाल विचारता, हो कल्वट हा पळय ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लो आसा, ताका आनी 20 दीस रावचे पडटले लोकांक. ताका कंप्लीट जाता तांकां क्युरिंग टायम आसता 28 डेज. सो 28 डेज तो 30 तारखेक काबार जाता, 31st कितें. सो आनी 1 दीस दवरून आमी तो चालू करतले. सो कांय म्हणजे आमकां हें नाका बेगीन 1-2 दीस हें जाल्यार जाता, पूण बेगीन केलो आनी तो तांचो प्रोटोकॉल आहा तो तोडपाक नाका आमकां, कित्याक जाता तें काम सारकें जावनी, जे करून हेजो फायदो वर्सान वर्स फुडल्या पिडयेक आमकां मेळपाक जाय. सो ताका लागून 1 ते 2 तारखे आमी हें ओपन करतले.